आयज एक ओरोस भरता आमची भयण तेरेजा जोसेफीन फेर्नांडीस सोंपल्यार तर सोंपलेली भयणी तेरेजा जोसेफिनाक देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत मागुया. तशेंच दुगेश गोरब्याक बुजवण मागुया. मारिया फ्रांसिस्का डिसोजा आपले 60th बर्थडे 60वें ओरोस समोर उमतना तिचेरूय देवाचो सुबा आशिर्वाद आनी कृपा तिका फावो जावंक तिचे पासत आयच्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाक वस्तू चड आनी थोड्यो म्हूण ना, गरज तितलें ताचे लागीं आसा आनी गरजेवंतांक तो दिवन सगळे वाटेन दादोशी करता. हेंच आयज आमचो सेवादोर आमकां सांगतलो. तर जेजूच्या हातांत आमचे लागीं कितें आसा तें आमी घातल्यार तें चडटा वाडटा आनी देव आमकां सगळे वाटेन दादोशी दवरता. तर आमचे म्हूण कांयच ना, सगळें देवान दिल्लें ताचे मोहिमे खातीर वापरूंक आमकां उदार कर म्हूण आनी गरजेवंतांक पावंक सदांच आमचे हात सदोड कर म्हूण मागुया. मनीस कशे आमी आपस्वार्थी जायते फावटी आमचें चिंताव आमकां सांबाळटा, दुसऱ्यांक गोळी थोडी फावटी विसरता, दिवंक फाटीं सरता. ह्या दुसरे चुकीचे हे वेळार मोगसणी मागुया. हांव पत्की आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चोरूंक सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट पदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतेच पातकां केल्या. ओम सो अपराध, ओम सो अपराध, ओम सो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. समोर जाल्या मायकल मार्टिन्स तशेंच करिना काब्राल हांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. प्रार्थुया.
दोयाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरना वोरवीं तेरेजा जोसेफीन तुजे धुवेक आपणे सदां आशिल्लें पातकांचें भोगसणें दी. तुका संपूर्णायेन ओळखून आनी रूप रूप भोगून सासणाक ती भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता. सस्तेच्या सस्नांक आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जेरोबामान आपल्याच मनांत चिंतलें, आतां राजवडकी दाविदाच्या घराण्यांत परतून येतली. ही पोरसां आदलेच भाशेन योद भेटोवंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरुसलेम वचत जाल्यार पोरयेचीं काळजां नव्यान आपल्या दोनया रोबोमा जुदाच्या राजा वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रोबोमाशी परतोतली. मागीर आपणाच भितर नियाळून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरजेक म्हणलें, तुमी जेरुसलेम गेल्यान ती पुरो. इस्रायला पळय, हे तुजे देव. ताणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत. आनी पोरसां बेतेल आनी दान पर्यंत वचूंक लागली आनी हेंच तें पोरजेचें पातक. उंच दोंगराचेर तांणी मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुडींतले न्हूय आसलोले चालत्या लोकांतले यादनीक नेमले. त्या भायर जुदाच्या राज्यांत पावतालीं त्याच भाशेन 8व्या म्हयन्याच्या 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेळेचे पावंडे चोडलो. अशें बेतेलांतूय केल्लें आनी आपणें केल्ल्या पाडकुल्यांक योद भेटयले. बेतेलांत उंच दोंगराचेर मंदिरां बांदलोलीं थंय ताणें यादनीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबामान आपल्यो खोट्यो वाटो सांडूंक नात, पूण चालत्या लोकांतले उंच दोंगरावेल्या मंदिराचे यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावंक कशी दाखयतल्यांक उंच दोंगरायल्या मंदिराचे यादनीक कशे तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोबामाचें घराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घराण्याचें निसंटण जावन प्रितुमे वेले तें नाटक जालें. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विजबितांची पर्वा केली ना. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरे भाशेन तांणी एक पाडकुल्लो घडलो. कोडयलोल्या भांगाराची मुर्तेची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवन देवाक सोडून तोंड कातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत तांणी केल्ली वर्ती कर्तुत्वां
कानाच्या देसान नवलां विजमितां, तांबड्या दोरयान ओजापांचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं, मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड उणपोंच तांडी आशिल्ली आनी जेजू जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती ते आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीत जाल्यार वाटेर थोकून पडटली, तर तांचे भितरली थोडीं जाणां पयस थावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशीक करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोरनीर बसोवंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनपासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले आनी ताणें ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासऱ्योय तांचे कडेन आसल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 करोड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार सोडून दालमानुता प्रांतांतलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या इश्टानो, एका दिसा एक दादलो आनी एक तरणाटो एक बसींत प्रवास कोत्ताले आनी हो दादलो येवन ह्या तरणाट्याचे बोगले बसता आनी प्रवास कोत्ता आसतना तो पळयता हो तरणाटो बरोच निराशी जाल्लो आसा. ताच्या तोंडार हांसो ना, ताचें तोंड काळें जावन आसलें. आनी हो तरणाटो दुखी आहा तें पळोवन हो दादलो ताका विचारता, कितें जालें, कितें घडलां? आनी भासाभास केले उपरांत ह्या दादल्याक गमून येता की ह्या तरणाट्याक किडनीचे प्रॉब्लम आसा, म्हणल्यार ताका डायलिसीस करूंक पडटा आनी ताचे दोनूय किडनी सारके फंक्शन जायनात, ताका डोनराची गरज आसा. पूण हो टॉर्नाटो गरीब म्हणटूच एक नवे किडनी घेवन ताका ताचे लागशिल्ल्यांसानूच घेवंक पडटा. पूण कोण ना जावन हो टॉर्नाटो निराशी जाल्लो, कोण ताका आपले किडनी दिवंक तयार नासलो. आनी हें आयकून हो दादलो आपले किडनी ह्या तरणाट्याक दिवंक फुडें सरता.
तर मोगाच्या इश्टानो आयज अशेंच कितें आमकां ह्या शुभ वर्तमानान मेवता. जेजू जेन्ना ह्या लोकांची गरज ओळखता ताका तांचो चुचुरे दिसता आनी लोकांचे चुचुरे करून तो फकत थंयसरूच रावना पूण तांचें जें गरज आसली ती ओळखून घेता आनी हें गरज तांकां गरज कशे भाशेन भागोवंक जाता ते तो प्रयत्न करता आनी तांकां उंडे आनी मासडी दिवन तांचें पोट भरता. आनी हेच भाशेन हो दादलो ह्या तरणाट्याची गरज ओळखून घेता आनी ताका ह्या तरणाट्याचे चुचुरे दिसता आनी तो ह्या तरणाट्याक आदार करता. तर मोगाच्या इश्टानो आयज आमकां हो शुभ वर्तमान उलो करता फकत आमच्या जिविताचेरूच नदर घालूंक न्हय पूण आमचे भोंवतणी आसतल्या लोकांची गरज ओळखूंक आनी आमकां घडटा ते भाशेन तांच्या आदाराक पावूंक. तर ह्या दादल्यानूय त्या भुरग्याचे व तरणाट्याचे चुचुरे करून म्हणून आसताले चुचुरे बावड्याचे कितें करूंक जातोलें कितें तरी जातोलें पूण हो दादलो तशें करिना. तो आपल्याक उणें करता आनी ह्या तरणाट्याचे जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वावुरता. पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां मेळटा की सोलोमोन राजा जो आसलो ताका देवान जायत्या गुणांनी भरलेलो, ताका जाणवायेन भरलेलो, ताका जायते ग्रेस्कायेन भरलेलो आनी तो देवाचे वाटेर चलता आसतालो. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नदर मारल्यार ताचें मन एके भाशेन देवा सरशिल्लें पयस वेता आनी ह्या पासत ताच्या जिवितांत घोडटान जाता. तर आमच्याय जिवितांत आमी प्रवास करतात तेन्ना आमी एक बरें जिवीत जियेतात खरें पूण कांय पावटी आमकां दिसता की आमी क्रिस्तांव कशें आमकां बावतिज्म मेवला म्हणटूच आमी स्वर्गार पावतले, आमकां फ्री टिकेट टू हेवन. पूण अशें घडना म्हज्या इश्टानो. आमी आमचें हें क्रिस्ती जिवीत दोर दिसा जिवंक गरज आनी आमी दोर दिसा जागृतायेन आमचें हें जिवीत जिवंक गरज. कित्याक जोरी तर आमी हें जागृतायेन आमचें जिवीत जियेनात जाल्यार आमी सोलोमोना भाशेन आमी पडटल्या आनी जे देवान आमकां बरेपणां दिल्यात तें आमी सांडटल्या. आमचें ओत्मीक बरेपणां आमी सांडून वेतल्या. तर ह्या पासत दोर दिसा आमचें क्रिस्ती जिवीत हेच जागृतायेन जिवंक आमकां उलो आनी तेच भाशेन ह्या दादल्या भाशेन जो हे तरणाट्याची गरज ओळखता, जेजू भाशेन जो लोकांची गरज ओळखता, तेच भाशेन आमकांय आयज उलो आमचे सोरभोंवती आसतल्या आमच्या भाव भयणांची गरज ओळखूंक आनी आमकां जाता ते भाशेन तांच्या आदाराक पावूंक. तर ह्या मिसान आमकां करपा मागुया हे दोन वस्तू करूंक. पयलें म्हणल्यार जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक तांकां फावो तो आदार दिवया आनी दुसरें म्हणल्यार दोर दिसा आमच्या जिवितान आमची ओत्मीकतायेचेर आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सारुया. आमची ओत्मीकताय खंय पावला काय, आमची ओत्मीकतायेंत आमी कशें वाडटले काय आनी दोर दिसा ओत्मीकतायेन वाडूंक आमी आमचो प्रयत्न चालू दवरुया. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. विठोन एक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना आमची सगळी गोटी दुका आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटोयता दोनया तुजे भेटी बरी सगळे जावूं आमी उड्याचे कुडके तशें जावं सोऱ्याचे देवे हे स्कोतकोतीक आमचे आवडे तुजे भेटी
शिकलो सोडून तुझी येतात आमचो सगो भेटेर दिदान आमकां वाटून. म्हजे बाब आनी म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोतदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या नांवान सदैव मानून घेवं. ससनाच्या देवा आमच्या बापा तुजे दुवे तेरेजा जोसेफिनाचेर तुजो सासनाचो उजवाड फांकलो तर सासनाक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोतदारा आनी ससनेच्या देवा सर खाली आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुजेच खातीर सासनाक आमी सोमेच जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दलबारा सांगाती संतसान आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, 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 Obarazo, Sorves Votu, holy, 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 Obarazo, Sorves Votu, Sordari, Sosar, Polya, Tuja. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण संस्कृतीच्या आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्यास सांग दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्यास सांग दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स
नवे आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुडपोरगो उचूया. Gesù ci consola, Gesù nobia nie dolor. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù nobia nie dolor. बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकणे देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक कार्दियाल फिलीप नेरे आमच्या गवणी बाबाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी तेरेजा जोसफिनाची काकलीत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धर्मदुता आनी सोरकाळी तुका मारवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वप्रभुदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणेच्या ससना. तेरेजा जोसफीन आमची संपलेली भयणीन ह्या जेवच्या मागण्यांत आपली गरजो तशेंच समेस्ताची गरजो पवित्र सभेची गरजो मागण्यांतल्यान बापाक उबारली. आमच्या मागण्यांत तिका सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाग्नी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान तेकता. तर आमकां तुजे उदका कुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सस्तेच्या सस्नांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची कबूल देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची कबूल देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देव शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D23:60 D23 पेज 60. Jividace udoko miłkiocie daneliaru Jividaco unowo kąpiocie bupieliaru Jividace udoko miłkiocie daneliaru Jividaco प्रार्थुया.
बापा भोव कोंवळ्या नवे घोटाळेच्या आनी सासनीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां धादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून तेरेजा जोसेफीन आमची भयणीक सर्व पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदविधार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून हुस्क्यान आनी काकलुतीन बोललोली मनशां जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निर्भागी आमची काळजां शेवटाक आमी गायन गावया. K7 पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली, निराशेन तुका बोरी आमची तूं सुखे सारी. निर्भागी आमची